अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा माद्याच्या विशयाचेर राज्यपालान उलोवप करपाचो आग्रो धरीत विरोधकांनी सभाघरांत बोवाळ घातलो। तशेंच सेव्ह माद्याची पोस्टरांय सभाघरांत दाखयली। राज्यपालाच्या अभिभाशणात आडखळ हाडची न्हय अशी समज सभापती रमेश तवडकरान विरोधकांक दिली। पूण विरोधकांनी तांचे म्हणणे आयकून घेतले ना। निमणे मुखेलमंत्र्यान मार्शलांक सांगून विरोधकांक सभाघराच्या भायलो रस्तो दाखयलो आणि राज्यपालाच्या अभिभाशणा उपरांत सभाघराचे कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत करपाक सांगले। ही लोकशायेची हत्या आशिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार विरोधकांनी केलो। अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा माद्याच्या विशयाचेर राज्यपालान उलोवप करपाचो आग्रो धरीत विरोधकांनी सभाघरांत बोवाळ घातलो। राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर केन्नाच कोण उठोन वचना। विरोधकांनी आयज जे विधानसभेत केले ते सामके चुकीचे अशें केन्नाच जावंक जायना अशें म्हणीत मुखेलमंत्र्यान विरोधकांच्या वेव्हाराचेर टिका केली। आयज शियाळी अधिवेशनाचे पयले दीस आशिल्लो, तेका लागून हांगासर जो बोवाळ जालो, राज्यपाल पी.एस. श्रीधरनाच्या पिल्लय जेन्ना उलोवपाक लागलो गव्हर्नर, तेन्ना विरोधकांनी बोवाळ केलो। तेका लागून अशें केन्नाच करूं फावना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। सगळ्यांत चड म्हादय सत्तरी तालुक्याक लागता आणि आमी सत्तरी फाटली 50 वर्सां तिका सांबाळीत आसा। देखून विरोधी पक्षांनी आमचो भाग, आमचो वाठार हो कसो सांबाळचो हें आमकां सांगपाची गरज ना अशें म्हणीत पर्येची आमदार देविया राणेन विरोधी पक्षांचेर फोग काडलो। विरोधी पक्ष माद्याचेर राजकारण करता आणि करीत आसा आणि ही खूब दुख्खाची गजाल अशें म्हणीत पर्येची आमदार देविया राणेन खंत उक्तायली। मादय ही आमच्या वाठारांत येता, सत्तरी वाठारांत येता आणि हो आमचो वाठार, देखून आमी तिका 50 वर्सां जाली सांबाळटा। हितून विरोधकांनी हस्तक्षेप करपाची गरज ना अशें देविया राणेचें म्हणणें आशिल्लें। तेका लागून म्हादय नदीक कशें सांबाळचें हें विरोधकांनी आमकां सांगपाची गरज ना अशें लेगीत देविया राणेन उलोवप केलें। विरोधकांनी लोकांक एकठांय करून म्हादय विशीं म्हज्याच मतदारसंघांत सांखळेन सभा घेवप हें फकत राजकीय हेतान म्हाका टार्गेट करपा खातीर केल्लें एक कारस्थान आसा असो आरोप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो। म्हादयचो प्रश्न फाटल्या 30 वर्सां सावन सुरू आसा। ह्या 30 वर्सांत ह्या विरोधकां मदल्या एकाय विरोधकान म्हादय विशीं केन्नाच आंदोलन करूंक ना आनी तांकां म्हादय विशीं फकत राजकारणूच करपाचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलें। सांखळे म्हादय विशीं सांखळेन जावपी सभेन विरोधकांनी लोकांनी व्हडा प्रमाणांत एकठांय येवचो असो उलो मारलो। ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्र्यान म्हादय विशींची सरकाराची जी भुमिका आसा ती स्पश्ट केली। फाटलीं 30 वर्सां जालीं विरोधकांनी केन्नाच म्हादय विशींचो आवाज काडूंक ना आणि आयज तांकां कसली गरज पडली हे राजकीय स्टंट आसा विरोधकांचे अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा। म्हादयक लागून हे विरोधी पक्ष राजकारण करता अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यान म्हटलें। गोंयची वळख आमची अस्मिताय आयज धोक्यान आसा। ही वळख राखून दवरपा खातीर आमकां तांक दिवचे ह्या खातीर शाबू देसाय आनी जॅक द सिकेरा ह्यांच्या पुतळ्या कडेन वचून तांचो आशिर्वाद घेतिल्ल्याचो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगलें। 16 जानेवारीक जनमत कौल जालें तेन्ना एक व्हडलो फुडाकार घेवन जॅक द सिकेरान गोंय महाराष्ट्रान विलीन जावपा वसात वाटयलें आणि आयज सुद्धा 16 जानेवारीक म्हादय विशींची जे आंदोलन आसा, जी सभा सांखळेन भरपाची आसा, तेका जॅक द सिकेराचो आशिर्वाद लाभचो अशें युरी आलेमावान म्हटलें। तेका लागून शाबू देसाय आणि जॅक द सिक्वेरा यांच्या पुतळ्या कडेन वचून तांचो आशिर्वाद घेतलो आणि सांखळेन मागीर ही जी सभा आसा म्हादय विशींची ताका आशिर्वाद दिवचो अशें तांच्यांनी मागणें केलें।
साखळे जावपी सेव म्हादय ह्या बिगर सरकारी संघटनेच्या सभेक हांव हाजीर रावचो ना अशी माहिती रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुडारी आनी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान दिली. आमी आमच्या पक्षाचें धोरण घेवन फुडें वतले अशें विरेश बोरकारान ह्या वेळार म्हटलें. आमी जेन्ना आमचें कितें म्हणणें मांडटा किंवा आमचें पोगो बील जेन्ना आमी मांडटा तेन्ना खंयचोच पक्ष आमकां आधार दिना, खंयचोच पक्ष आमकां तेंको दिना. तेका लागून आमी सुद्दां तेंच्या ह्या तेंक्याक फुडाकार घेवचे ना अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें आसा. आमचें ध्येय आमचें धोरण वेगळें आसा अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आनी सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराचें म्हणणें आसा. तेका लागून सेव म्हादय ह्या बिगर संघटनेच्या सभेक आपूण हाजेरी लावचो ना अशें स्पश्ट मत रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या आनी सांत आंद्रेच्या आमदारान विरेश बोरकारान स्पश्ट केलें. म्हजो म्हादय विशयाक आदींच तेंको आशिल्लो, आजुनूय आसा आनी हाच्या फुडें आसतलो. साखळे जावपी बिगर सरकारी संघटनेच्या म्हादय विशींच्या सभेक म्हजे कार्यकर्ते हाजीर रावतले अशी माहिती कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन दिली. जाल्यार फाटल्या फावट जेन्ना म्हादय विशय तापिल्लो तेन्ना खंयचे आमदार म्हादयाच्या तेंक्याक राविल्ले हे सगळे जाणात आनी तांकां जी भौशीक जागृताय सभा आसा तांकांय म्हजो पुराय तेंको आसा अशें आमदार मायकल लोबोन सांगलें. फाटीं जेन्ना म्हादय विशींचो विशय येयल्लो तेन्ना कितले आमदार तेंच्यांनी तेंको दिल्लो तें आपल्याक खबर आसा अशें मायकल लोबोन म्हटलें. तेन्ना आमी बसी हांगाच्यान एवेलेबल केल्ल्यो थंय येवपाक, आंदोलन करपाक. तेन्ना आमी लोक धाडलेले, मनीस धाडलेले, पूण तेन्ना आमकां कोणीच तेंको दिलो ना अशें मायकल लोबोन म्हटलें. आनी आतां बेश्टेच विरोधी पक्ष आवाज उठयता तांकां फक्त राजकीय स्टंट करपाचें आसा म्हादय विशयाचेर अशें ताणें म्हटलें. सरकारान आश्वासन दिवन लेगीत 2016 सावन 7व्या वेतन आयोगाचे फायदे आजून गोंयांतल्या पंचायत कर्मचाऱ्यांक पावोंक ना. सोमारा गोंयांतल्या 192 पंचायतींनी काम करपी 800 कर्मचाऱ्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करून सगळ्या पंचायतींत काम करपी कर्मचाऱ्यांक 7व्या पगार आयोगाची शिफारस बेगोबेग चालीक लावपाची मागणी केली. तशेंच दुबळ्या पंचायतीक आर्थीक मजत, कर्मचाऱ्यांक पेन्शन आनी ग्रॅज्युएटी दिवप आनी हेर मागण्यो घेवन पंचायतीचे कामगार आझाद मैदानाचेर जमले आनी हे धरणे आंदोलन केले. सरकारान आश्वासन दिवन लेगीत 2016 सावन 7व्या वेतन आयोगाचे फायदे आजून गोंयांतल्या पंचायतीक जावंक ना अशें म्हणणें आशिल्लें. सोमारा सांकोळे वाठारांत क्रिस्तांव भावांनी सेंट जोसेफ वाझ हांचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी सगळ्या गोंयकारांक फेस्ताची परबीं भेटयली. सांत जोसेफ वाझ हांचो आशिर्वाद घेवपाक हजारांनी भक्तांनी व्हडा प्रमाणांत थंय गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. हांगासर आशिर्वाद दिवपाक कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांव हांणी सगळ्या गोंयकारांक फेस्ताची परबीं भेटयली आनी समेस्त क्रिस्तांव भावांक आशिर्वाद दिलो. सोमारे सांकोळे वाठारांत क्रिस्तांव भावांनी सेंट जोसेफ वाझ हांचे फेस्त हे जे दिश्टी पडटा ते व्हडा उमेदीन मनयले. ह्या वेळार कार्डिनल फिलीप नेरी फेर्रांव थंय उपस्थित आशिल्लो. तेणी सगळ्या गोंयकारांक फेस्ताची परबीं भेटयली आनी सगळ्या क्रिस्तांव भावांक आशिर्वाद दिलो. सांत जोसेफ वाझ हांचो आशिर्वाद घेवपाक हजारांनी भक्तांनी गर्दी केल्ली. सरकार म्हादयाच्या विशया कडेन खूब गांभिर्यान पळयता आनी निश्चितपणे सरकार म्हादयाचो जो लढो आसा तो जिखतलो अशी खात्री समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायली. तशेंच विरोधकांचें काम हे सरकाराक घेरप आनी विरोध करप हेच आसता अशें सुभाषाचें म्हणणें आशिल्लें. ताचेर आमी कांय उलोवपाक शकना अशें सुभाष फळदेसाय म्हणटा.
सोमारा वास्को शारांतल्या भितरल्या रस्त्याचेर डांबर घालपाचें उक्तावण वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांच्या हस्तुकीं जालें. फाटलीं सुमार 10 ते 12 वर्सां ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण जावंक नाशिल्ल्यान भायल्या चकचकीत आशिल्ल्या रस्त्याचेर गाडयो यो वच करतना भितरल्या रस्त्यावयलो चिखोल थंय पडटा. देखून भितरल्या रस्त्याचे डांबरीकरणाक सुरवात केलेली आसा. 2.5 कोटी रुपया खर्च करून 2 रस्त्यांचो प्रकल्प हातांत घेतला. तशेंच कदंबा बस स्टँड रस्तो लेगीत बेगीनूच सुरू जातले अशें दाजी साळकराचें म्हणणें आसा. वास्को शारांतल्या भितरल्या रस्त्यांचेर डांबर घालपाचें उक्तावण वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांच्या हस्तुकीं जालें. फाटलीं 10 ते 12 वर्सां ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण जावंक नाशिल्ल्या कारणान भायल्या चकचकीत आशिल्ल्या रस्त्यांचेर गाडयो यो वच करताल्यो. आतां भितुरलें काम सध्या हातांत घेतलां. वास्को मालांतल्या ट्रकांनी ओव्हरलोडिंग करून कोळसो भरप बंद करूंक ना जाल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांणी केल्या. सध्या वास्कोचो जो ट्रकांनी कोळसो भरून वता तेका खूब लोक विरोध करीत आसा. विरोधकांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी लेगीत आवाज उठयल्लो. ताका लागून वास्को मालांतल्या ट्रकांनी जो ओव्हरलोडिंग करून कोळसो व्हरता तो बंद करूंक ना जाल्यार खर कारवाय करपाची शिटकावणी आतां कृष्णा दाजी साळकरान केला. आनी विधानसभेत लेगीत हो प्रश्न आपूण मांडटलो अशें ताणें म्हटलां. जाल्यार कावन्सील बसकेंत कोळशाचो जो प्रश्न मांडटले अशें मुरगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिक्सान सांगलां. काळांगूट पंचायत जी आसा ती डान्स बारांक परवानो दिना. जर कोणें बेकायदेशीर डान्स बारां आनी क्लब सुरू दवरली जाल्यार ती मोडून उडयतले अशें पंचायतीन सांगलां. ताका लागून पंचायत हे कसलेच परवाने दिना अशें तांचें म्हणणें आसा. काळांगूट पंचायतीचें म्हणणें आसा की ते डान्स बारांक खंयचोच परवानो दिना. कोणेंय जर असले बेकायदेशीर डान्स बारां किंवा क्लब्स दवरली चालू जाल्यार ती बंद उडयतले. तशेंच डान्स बार आनी क्लब बँकाचो जो परवानो दिलो तो फक्त रेस्टॉरंटांकूच दिलेलो आसा. पूण जर ती बेकायदेशीर आसात रेस्टॉरंटां सुद्दां जाल्यार ती सुद्दां मोडटले अशें काळांगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगलां. क्लबांक आनी डान्स बारांक खंयचेच परवाने दिल्लेले ना अशें जॅक सिक्वेराचे सरपंचाचें म्हणणें आसा. फक्त रेस्टॉरंटांक परवानो दिला. जर ते सुद्दां बेकायदेशीर आसल्यार ते मोडून उडयतले अशें तांचें म्हणणें आसा. सध्या शिंयाचे दीस प्रचंड वाडलेलो आसा. मोठ्या प्रमाणात थंडी सध्या गोंयांत पडटा ही दिश्टी पडटा ह्या दिसांनी. फाटल्या कांय दिसांनी तापमान उणें आशिल्ल्या कारणान गोंयांत कुडकुड्याची थंडी पडिल्ली. उण्यांत उणें तापमान सदांच 20 अंशा सकयल आसता आनी हाका लागून थंडी चडूच जाणवपाक लागल्या. सकाळीं तशेंच राती 7 उपरांत स्वेटर वा मफलर बांदल्या शिवाय दुचाकी चलोवपाक शक्य जायना. सोमारा जाल्यार सगळे कडेन सामके दाट धुके पातळिल्ले दिश्टी पडले. सकाळीं 9 जायसर हे धुके पडिल्ले. दुचाकी तशेंच चारचाकी चलोवप्यांक बरोच हाचो अणभव घेवपाक मेळ्ळो. त्रास जावपाक लागलो धुक्याक लागून गाडयो चलोवपाक. दाट धुक्याक लागून फेरीबोट सेवा सुद्दां कांय वेळा खातीर स्थगीत करची पडली, बंद दवरची पडली. हे दृश्य आसा आयज सोमारचे सकाळचे. दाट प्रमाणांत धुके पडलेले शारांत दिश्टी पडले. सकाळीं 9 जायसर हे धुके तशेंच आशिल्ले. वास्कोच्या मायमोळे तळयेचे उदरगतीचे काम अमृत सरोवर अभियाना खाला हातांत घेतिल्ले आसा. पयल्या टप्प्याच्या कामा खातीर 1 कोटी रुपया मंजूर केलेले आसा अशी माहिती वास्कोचे आमदार दाजी कृष्णा साळकरान सांगलां. मायमोळे तळे कोम्युनिदाचे सुवातेत आसा. सोबितीकरणा खातीर तांचे कडल्यान NOC लागतली. कोम्युनिदाद पदाधिकाऱ्यांनी ते खातीर सकारात्मक प्रतिसाद दिलेलो आसा अशें तांणी सांगलें. तळयेच्या आशी कुशीक रावपी लोक घाणयारे उदक व्हांवून वचपाची वेवस्था नाशिल्ल्यान हें उदक तळयेन सोडटा. ताका लागून उदक प्रदुशीत जालां. दरेका वेंचणुकेंत उमेदवार तळयेचें सोबितीकरण करपाचें आश्वासन दिता आनी मागीर सगळे विसरून वतात अशें दाजी साळकरान म्हटलां. आतां ही गजाल प्रत्यक्षांत हाडून हे तळे परतून सारके करपाचें निवळ करपाचें दाजी साळकराचें म्हणणें आसा.
दिवचले वाठारांत भर दिसा उजवाडात चोरयेचो एक प्रकार घडलो. स्कुटरी वयल्यान आयिल्ल्या दोगा तरणाट्यांनी दिवचले एका बायलेचें मंगळसूत्र फारयलें. ही घडणूक आयतारा सांजे दिवचलच्या कातरवाडो वाठारांत घडली. रुक्मिणी मांद्रेकर ही बायल हळदी कुंकाच्या खातीर आपल्या एका सोयऱ्यांगेर वताली. शेजारचे एक हेर बायलेची वाट पळयत ते कातरवाडो बस स्टॉपाचेर उबी आशिल्ली. स्कुटरा वयल्यान आयिल्ल्या दोगा तरणाट्यांनी अचकीत तिका धुकल्ली आनी तिचे साडये वयलें मंगळसूत्र खेचून उडयलें आनी हें फारयलें. हे विशीं दिवचल पुलिशेर कागाळ नोंद केलेली. ही घडणूक पळयत जाल्यार हळदी कुंकूक वताना ह्या बायलांक सादूर रावचें पडटलें अशें पुलिसांनी सांगलां. दिवचले वाठारांतली ही घडणूक हळदी कुंकाक वयताना एका बायलेचें मंगळसूत्र चोरांनी फारयलें. ती खंयच्या तरी सोयऱ्यांगेर हळदी कुंकाक वयताली. ती बस स्टॉपार उबी राविल्ली. थंयच्यान बायकीचे वयल्यान दोग जाण येयले आनी दोग जाण तरणाट्यांनी हें मंगळसूत्र तिचें फारयलें. 18 वर्सां उपरांत सांखळे मतदारसंघातले शेतकार आतां नव्या उमेदीन शेतांत देवला. अटल ग्राम विकास येवजणे खाला जोशी भाटा सयत गांवांतली हजारांनी चौखण मिटर शेती फुलोवपाचो निश्चय शेतकारांनी केला. सध्या वायगण शेतां लागवडीची कामांय सुरू जाल्यात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सकारात्मक तेंक्याक लागून शेतकारांची उमेद जी आसा ती सध्या वाडलेली दिश्टी पडटा. स्वयंपूर्ण मित्र सुबराज काणेकर हांचे शेतकारांक मोलाचें मार्गदर्शन मेळटा. मायनिंग वेवसायाक लागून सुर्ला गांवांतली शेतां पडीक पडिल्ली. आतां ह्या गांवांत हरीत क्रांतीच्या दिकेन पावल उबारला. फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करून गोंयांत मायनिंग सुरू करतले. येता त्या मार्च मेरेन सगळ्या मायनिंग ब्लॉकांचो लिलाव करतले अशी गवाय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. मायनिंग सुरू करतना मायनिंग कंपन्यांनी पयलींच्या कामगारांचेर अन्याय करचो न्हय असो उलो लेगीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या कंपनीक मारला. मायनिंग ब्लॉकाच्या लिलावाची बोली करपाक यशस्वी थारिल्ल्या 4 मायनिंग कंपनीक इंटेंट पत्रां दिवपाच्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले. सांखळे रवींद्र भवनात जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी वेदांता, साळगांवकर, बांदेकर आनी फोमेंतो ह्या कंपनीक इंटेंट पत्रां दिली. त्याच बरोबर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या कंपन्यांक कळीत केलें की पोन्ने जे कामगार आसा तेंचेर अन्याय जावचो न्हय, तांकां परतून नव्यान कामाक दवरचे अशें आवाहन केलें. खण वेवसायान आतां परतून सरकारान नव्यान सुरवात केलेली आसा. देखून सगळ्या खण वेवसायिकांनी शाश्वत पद्दतीन हो वेवसाय करचो जेणे करून गोंयचो खण वेवसाय दीर्घ काळ मेरेन तिगोवन उरतलो अशें मत समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसायान उक्तायलें. आयतारा सांखळे रवींद्र भवनात जाल्ल्या मायनिंग ब्लॉकाच्या लिलावाची बोली करपाक यशस्वी थारिल्ल्या 4 मायनिंग कंपनीक इंटेंट पत्रां दिवपाच्या सुवाळ्यात सुभाष फळदेसाय उलयताले. त्याचबरोबर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान देखीत ह्या कंपन्यांक कळीत केला की पोन्ने जे कामगार आसा तेंचेर अन्याय जावचो न्हय. खण वेवसायान आतां परतून सरकारान नव्यान सुरवात केलेली आसा. देखून सगळ्या वेवसायिकांनी शाश्वत पद्दतीन हो वेवसाय करचो अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलां. आनी जो गोंयचो खण वेवसाय आसा तो दीर्घ काळ शाश्वत उरतलो अशें लेगीत उतर सध्या ह्या मंत्र्यांनी दिलेलें आसा. गोवा खादी महामंडळा वतीन आयतारा कुठ्ठाळे खादी मंडळा वरवीं येवपी वेगवेगळ्या येवजणेची म्हायती दिवपा खातीर खासा जागृताय कार्यावळीचें हें आयोजन केल्लें. स्वताचो वेवसाय सुरू करून स्वताचो फुडार कसो घडचो कसो करचो हे महामंडळा वरवीं लोकां खातीर खंयच्यो येवजण्यो सरकारान आंखल्यात ते सुद्दां करपा खातीर आनी लोकां मेरेन पावोवपा खातीर हो उपक्रम आशिल्लो. ताचो लाव घेवपाक कितें करप ह्या विशीं ह्या वेळार महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जागृताय केली. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाज हांच्या हस्तुकी जालें. कुठ्ठाळे भरिल्लो हो खादी वेवसाय आनी गोवा खादी महामंडळा वतीन आयतारा कुठ्ठाळे आयोजीत केल्लो हो आगळो वेगळो जागृताय कार्यावळ आशिल्ली. स्वताचो वेवसाय कसो सुरू करूं येता आनी फुडार कसो घडोवं येता ह्या हेतूंतल्यान मुखार आयले.
फुडल्या कांय वर्सां भितरूनच वाळपय नगरपालिका जी आसा ती राज्यांतली आदर्श नगरपालिका करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री आनी वाळपय आमदार विश्वजीत राणेन सांगलां. फुडारात जी वाळपय नगरपालिका आसा ती सगळ्यात नगरपालिके मदीं राज्यांतली आदर्श नगरपालिका जातली अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. तेन्ना पर्येची आमदार देवया राणे सुद्दां थंय आशिल्ली. येवपी काळात वाळपय नगरपालिकेच्या उदरगती खातीर वट्ट 60 कोटींचो निधी केंद्र सरकारा कडल्यान आयिल्लो आसा. हातूंत गार्डन, नवे रस्ते हांची कामां केली वतली. ताका लागून अर्बन डेव्हलपमेंट विभागाच्या वतीन वेगवेगळी कामां हातांत घेतले अशें विश्वजीत राणेन म्हटलें. म्हादय वांटोवपा खातीर कलाकारांनी कसो फुडाकार घेतलो हें पळया. वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा ह्या पंगडान गुळेली 70 वाठारांत वचून थंय येवन म्हादय विशींचो आपलो मोग चित्रांतल्यान प्रकट केलो. ह्या पंगडान भुरग्यां सावन जाणटे चित्रकार लेगीत हांचो आस्पाव हितून आशिल्लो. गुळेली 70 वाठारांत जंय म्हादयाचें उदक पावता त्या लागीं चित्रकारांची ही चळवळ जाली. तांच्यांनी चित्रां काडून म्हादय विशींची जागृताय दाखयली, गोंया मुखार दवरली. चित्रकार केन्ना हातीन आर्मां किंवा पिस्तुलां घेवन येनात. म्हादयाचेर जाल्लो अन्याय आपल्या चित्रांतल्यान तांच्यांनी परगटायलो.